8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। डिमॉनिटायझेशनाचे 50 दीस जाले, काल मोदींचे भाषण जाले, तुमकां दिसता सगळे अपेक्षेप्रमाणे जाला अशें? म्हाका दिसता की तेणें केला तें निदान 70% खरें जातलें, बाकीचे 25% मागीर फुडें पळोवया अशें म्हाजें मत. आनी फुडें टायम जाय तेका? टायम जावत न्हू, बेश्टेच जातलें आतां तेणें 2 वर्सां जालीं, आतां आनीक टायम जालो हें जाता म्हणसर त्यामुळे फुडलें इलेक्शन येतलें, कितें करता करूं न्हू अशें म्हाजें मत. तुमकां कितें अपेक्षा आसली आनी कितली अपेक्षा? पूण निदान ह्या आतां तेणें थोडे 8 पॉयंट नीव मांडलेले आहा, सारके ते नीव ते पॉयंट तेजे सारकें जातलें न्हू, सक्सेसफूल अशें करतलो न्हू सक्सेसफूल तो कितें थोडे तरी अशें म्हाजें मत. विश्वास आसा. म्हाका दिसता हितून काळो पयसो अजून येवना. काळो पयसो जो आसा तो स्विस बँका भितर आसा आनी सरकारा कडेन तेजी लिस्ट आसा, तर तेणें त्या लिस्टा प्रमाणे जे आसा काळो पयसो कोणा म्हाजे कडेन आसूं या हेजे कडेन आसूं ते तेणें जे आसा आमकां काडून पयलीं भितर उडोवपा जाय. तेणें नाना तरीके जे आसा थिंगा प्लॅनिंग केल्लें आसा, कितें म्हणून प्लॅनिंग केल्लें आसा, इतले पयशे मेळ्ळे जाल्यार इतले पयशे तुमकां भरपा पडले तुमचे धवे जाले. सो म्हाका हें लायक ना. हांव प्रायम मिनिस्टरा कडेन वचून मागता की तेणें गरिबांक जो हेल्प करता म्हणटा तो आमचे असले रिक्षाकारांक तेणें हेल्प करची. ऑलमोस्ट हाफ जाला, जायते पयशे तेणें भायर काडले, ब्लॅक मनी आसले भितर जायचे कडेन ते भायर आनी वायट न्हू, टी व्ही न्यूजाचेर बी दाखयतात खूब जाणांनी ते ब्लॅक मनी करून दवरले. पूण आमकडे आमगेली पोट सारकी बंद ना, आमी आनी ब्लॅक मनी करपाचें तेच जाता. आयचे हाडपाचें, खाली येवपाचें, नुस्तें हाडचें, एजंटा पयशे दिवपाचे आनी तितून नुस्तें बी पिड्यार जालें जायत आमगे ते बी पयशे वयता आनी डेली ब्रेड बी इवन एक एकदां मेळना. तशें जाता. आमगेली प्रॉब्लेम आमी जाणा. दुसरे प्रॉब्लेम आतां हांव सगळ्यांक प्रॉब्लेम आसतलो. एक तर वर्करूच 500-600 रुपया घेता काम करपाक, तो कार्ड कशें करून सॉल्व करतलो? मार्केटींग करूंक गेले 700 रुपया तेका फॅमिली सायड करतले 400 रुपया आनी ताणी तो तेच पयशे बँकाक घाले ताणी दिवपाशी मरतली. सॉल्व केले 700 रुपयान एवरीडे काम मेळना. आयज काम मेळ्ळ्यार तो काम करता, नाजाल्यार घरा बसता. अशें आसता. आफ्टर डिमॉनिटायझेशन आमकां बिजनस खूब मार पडला. एक्चुली केला ते सारकें आहा पूण रॉंग टायम केला. म्हणजे मेन सीजन जाता स्टार्ट जाता ऑक्टोबर जाले, नोव्हेंबर मेरेन मेन सामकें पीक सीजन जालें. त्या टायमार तेणें डिमॉनिटायझेशन केला तेन्ना आमगे बिजनस 70% काबार जाला. 70% म्हणजे सगळे ट्युरिस्ट आहा, हॉटेल आहा ते मेन आसता न्हू, आनी कॅटरिंग काजार कॅन्सल जाला, कॅटरिंग काबार जाला, ते सगळे फूल फ्लॉप जालें. मागीर परतून क्रिसमस आयले, क्रिसमस सीजन फ्लॉप जाला. मागीर ते स्वॅप मशिनां लागून येयले. SBI ब्रांच आहा, ADB ब्रांच हिंगा ते तेंगे कार्यकर्ता हिंगा आयला. आमगे ऑर्डर बी घेतला स्वॅप मशीन. ऑर्डर गेले ते मिनिमम 2 महिने जावपा आयला, 40 डेज जाला, अजून स्वॅप मशीन ना. स्वॅप मशीन ना ती बी अजून हाडून दिना. मागीर ते स्कीम आहा हे आहा म्हूण सांगताले. बाजारात 2 येयला स्वॅप मशीन, ते परतून 2 येयला ती रिटर्न करपाक सोदता तो. तेंको लॉस आहा मागीर ते टॅक्स मागीर लागता, ते प्रॉब्लम जाता म्हूण सांगताले. 2 जाण आहा एका बाजारात. स्वॅप मशीन चलपाक शकता पूण आमी यूज करूंक ना. पूण आतां मुवमेंट अशी आहा बिजनस करपा लागून धरपाकूच जाय ती. पूण 2 जाण ट्राय केले म्हणटा ते फ्लॉप आहा म्हणून स्वॅप मशीन. आनी बाजारात कॅशलेस बिजनस करपाचें नॉट पॉसिबल. आता 50 दीस कंप्लीट झाले नरेंद्र मोदीन दिल्ले ते. पण आता आमकां पळय आमी भाडें मारता ते प्रत्येक मनीस 2000 नोट घेवन येता. आमी चिल्लर आसना. आमचे थोडे लोक पेट्रोल पंपार पेट्रोल घालता, कोणा कडेन आसता कोणा कडेन आसना. येवन ते हांगा कितें कितें म्हणटा मोदीक. आमी तेजेर आतां कितें हॅप्पी आहा नॉन हॅप्पी आहा म्हणून सांगूंक शकना, कित्याक आमकां भाडें जाय न्ही. ताणें भाशण म्हणून जाल्यार 50 दीस कंप्लीट जातकर आपूण कितें धमाका करतलो, एक स्किमी नवीन करतलो म्हणून लागलो. तातूंत कांयच हें जावना. आहा तीच आसा, अजून मेरेन कांय ना. तुमकां जाय तशें जावना. म्हणजे पब्लिकेक जाय तशें जावना. म्हणजे अशें दिसलेलें कितें आतां इतले पयशे धरल्या, कोट्यांनी पयशे धरल्या, ताका शिक्षा जातली 7 वर्सां 10 वर्सां, ताचे बद्दल कांयच ना. अजून तांची नांवांच ना. पयशे धरल्या म्हणून पेपरार आयल्या, व्यक्तींची नांवां आसा, त्या बद्दल कांयच ना अजून. मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जब आपने 50 दिन का वादा किया था तो डेफिनेटली कुछ सोच के वादा किया था, बट 50 दिन के बाद सिनेरियो सेम है कि और इनफैक्ट बद से बदतर होता जा रहा है. रीज़न ये है कि ATM में अभी भी लाइन है. 2000 के नोट भले ही निकल रहे हैं लेकिन छुट्टे मिल नहीं रहे हैं.
प्लस एक और इशू अभी जो क्रिएट हो रहा है कि 2005 के पहले जो नोट बैन हो गए हैं 100 और 500 के, वो भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो आप ठीक करने की बात कर रहे हैं कि वो और बदतर होता जा रहा है। सेकेंडली 50 दिन में आपने जो वादा किया था, आपने कहा था कि कांग्रेस ने जो 60 साल लिए हैं वो आप 50 दिन में ठीक करोगे। भले ही आपने उसमें बहुत सारे वोट बटोर लिए, आपने 5 साल अपने ले लिए हैं, बट अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि इकोनॉमिक सिस्टम पूरा जाम हो चुका है, मार्केट में पैसा नहीं है आज के दिन। भले ही हम लोग आज गोवा में है, लेकिन जिस हिसाब से गोवा में 31 के दिन भीड़ होता था, जिस हिसाब से सेल होता था, आज वो नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि नॉर्मल आदमी के लिए आज के दिन में खुश होने वाली कोई बात नहीं है। भले ही आप वादा करते रहोगे, 50 दिन के जगह आप 100 दिन और मांगोगे, वादा आप करते रहोगे, लेकिन भाषण पे आप ज़िंदगी या फिर एक देश नहीं चला सकते। आपको एक कॉन्क्रीट प्लान देना पड़ेगा, एक कॉन्क्रीट इकोनॉमिक प्लान आपको देना पड़ेगा, जहाँ पर कि आप बता सकते हो कि ये रेंज में मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई, ये दिन में आप ये चेंजेस लाने वाले हो, एंड यू हैव टू प्रूव इट कि ये चेंजेस आ रहे हैं। Note ban is all about is taking our money into their concern. We don't have money in our pocket. It's our hard-earned money. We don't mind spending. We don't want to go in a old 1947 level. We are working hard, and we have worked hard only to live a standard of living. We expect only one simple thing is we want to live and let us live and you live. Simple as that.